बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबानो, तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक. आनी खेरीत भाशेन आमी ह्या दोंगरार आयल्या. पाद्राग्नेल आमच्या बागयोन बाबाचे विणवणेन आमची मागणी देवाक उबारूंक. तर हें मौन घेवन आनी ह्या मिसांत नितोळ मौनान नितोळ काळजान वांटो घेवंक थोड्योच घडयो ओगीच रावन आमच्यो असोक्तायो, आमची पातकां, आमचें उणेंपण देवाक सांगून तांचे पासत बोगसोणें मागुया. काळजांत तावन दूख दोत्तोल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक. सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत, पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनच्या सोयमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागतां. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागोन जुआवान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. मोजे सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक तावन आसा ताका तुमी
ओळखूंक पावल्यांत तरणाट्यांनो तुमी नुस्त्यांचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता नेणट्या भुरग्यांनो तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता आवय बापायनो औरंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता तरणाट्यांनो तुमी बोलीस जाल्यांत देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नुस्त्याचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाका संवसाराचो मोग करता ते मनशा सवे बापाचो मोग ना कित्याक संवसारांत मेळटा ते इतलेंच कुडीची ओंडवून दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांत उपजता तर संवसार आनी ताचे ओंडवणे 2 दिसां भितर नाच जाता पूण जो मनीस देवाची खोशी पाळटा तो सासणाक तोखता देवाचें उतर हें देवाचे उतराक आमचो जबाब सोरेस्पोरा मुखार सोर उल्हासून पृथ्वीम संतोसुया सगळीं म्हणुया सर्वेस्पोरा मुखार सोर उल्हासून पृथ्वीम संतोसू पोरजांनो आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात ताचे नांवां फावो तो मान दियात परमेश्वराक भेटवणी वर्दना घेवन मंदिरांत भितर सोरात जबाब सर्वेस्पोरा मुखार सोर उल्हासून पृथ्वीम संतोसू पवित्रताचें मंदिर सोम्याक थंय नमान करात पृथ्वीचे देसून ताचे मुखार कडकडात परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सर्वेस्पोरा मुखार सोर उल्हासून पृथ्वीम संतोसू उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Unoyata sobie, duši zahlaj potem. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान महिमा तुका सोम्या आसार्याच्या कुळाची फुडणीची धूव अन्ना नांवाची एक मागणारी नासली ती चड म्हातारी जाल्ली लग्न जाले उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेल्ली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेर पावलोली दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देव भोक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासलेली तिणें त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसलोल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली
आनी देवाचे समोरते पोरमणे करची आसलेलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवाईन भरून गोठायेन वाडून वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, क्रिस्त जयंतीच्या आतोळ्यांत आमी आसात आनी आयज नातालांच्या 6व्या दिसाक बाग्योंत जुवांव आमकां उगडास करून सांगता. जेजू सोडवणदाराचे नांवी देवाचें उतर आमचे भितर रिगलां आनी देवाक आमी ओळखूंक पावल्यांत. जेजू क्रिस्ता सोडवणदारा नांवी आमची पातकां बोगसोल्यांत आनी आमी नश्ट्याचेर जोयत वेलां. आनी फुडें बाग्योंत जुवांव आमकां 2 तरेच्या मनशांची खबर सांगता. एके तरेचे जे संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग कोत्तात ते, आनी दुसरे जे देव भक्ती कोत्तात आनी देवाची खुशी करूंक वावुरतात. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग कोत्तात ती 2 दिसां भितर नाच जातात. म्हणजे तांचें जिवीत ल्हान, पूण देवाची भक्ती करूंक, देवाची खुशी करूंक वावुरतात ती सदांच तोखतात. शुभ वर्तमानांत आमकां आन्ना नांवाची प्रवादीन हिची खबर आयकूंक मेळ्ळ्या. आमी आयकलां ते परी आन्ना उतार पिरायेक पावलोली आनी लग्न जाल्या उपरांत फकत 7 वर्सां तिणें आपल्या घोवा बरोबर ती जियेल्ली आनी आतां तिका 84 वर्सां जाल्लीं, 84 years. सोडवणदाराची खबर तिणें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी वाचलेली आनी देखून सोडवणदाराक भेटूंक ती दीस रात उपास कोत्ता, मागणें कोत्ता आनी देव मंदिरांत ती रावता. आनी जेन्ना मारिया जुजे जेजूक भेटूंक देव मंदिरांत येतात तेन्ना आना त्याच वेळार थंयसर पावून सोदता आनी जेजू सोडवणदाराक ती भेटता. तिचें काळीज संतोशान भरून देवाक वाकाणटा आनी जेरुजालाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्यांक सगळ्यांक ह्या बाळकाची खबर ती सांगूंक लागता. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबानो, बाग्यो जुवांच्या उतरांनी आनान आपलें जिवीत देवाची भक्ती करून तिणें जियेली. कुडीची मर्यादी बायली वंडोवणी, दोळ्यांची लोबी आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय सांडून आना दर दिसाक देवाची भक्ती कोत्ता, देवाची खुशी करूंक आना वावुरता. कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी सिमेओन हाची खबर आयकल्या. सिमेओन आनी आना जायतीं वर्सां जागृत रावन सोडवणदाराच्या येण्याक
आशेन ती रावताली आनी शेकी सोडवंडाराक ती भेटतात आनी तांच्या जिवितांत एक खेरीत संतोष ती अनुभवतात. सिमियांव आनी आनाचें जिवीत आमकां आमचें जिवीत जिवंक एक स्फूर्ती दिता. आमकां ती एक नमुनो जातात. तांचें जिवीत आमकां शिकयता की संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग कोत्तात ती फकत कांय दीस तांचें जिवीत, पूण देवाची भक्ती कोत्तात, देवाची खुशी कोत्तात ती सदांच तोखतात. पाद्र आग्नेल आमचो भाग्यवंत भाव ताणें आपलें जिवीत देवाची भक्ती करून सारलें. जायतो वेळ आमी आयकलां, जायते पावटी ही खबर, जायतो वेळ तो पवित्र संस्कारा मुखार तो सादतालो आनी हाकाच लागून आपल्या जिवितांत सदांच तो देवाची खुशी करूंक वावुरता. हे आमच्या भाग्यवंत भावाची आमी देख घेवया, सिमियांव आनी आनाची आमी देख घेवया आनी आमकां जोण एकल्याक आयच्या दिसाक हो नियाळ कोत्ताना देवाची भक्ती करूंक, देवाची खुशी 2 दिसाक आमच्या जिवितांत करूंक आमकां सगळ्यांक खेरीत करपा मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो.
देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो. समेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिंसांक दिलो आनी मुडलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिंसांक दिली आनी मुडलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस आमच्या वागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुळीत मकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्म दुतां
आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले मागणे बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरलें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gesù onnipotente, without Gesù una casa della ponte della fine, capo rucacado e con loro turisado, capo rucacado e con loro turisado. Duce poco, magnacivi, na Gesù onnipotente. Duce poco, magnacivi, na Gesù onnipotente. Gesù maga usana sai, oroniato sławignana. Il buon Gesù uciekamo, Izraela cię kochał. Il buon Gesù uciekamo, Izraela cię kochał. Duży Bóg, jak na ziemi, na Jezu onnipotente. Duży Bóg, jak na ziemi, na Jezu onnipotente. प्रार्थूया. बसूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. हो पिलारचो दोंगर एक पवित्र जागो आनी ह्या पवित्र जाग्यार साबार लोक येवन फादर आग्नेलाच्या मजतीन जायतो आशिर्वाद जायतें बरेपण घेयत आसात. आयज जेन्ना तुमी आसात आमची मागणी फादर आग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. कित्याक इश्टानो, फादर आग्नेलाच्या मजतीन मागलेली जायती मागणी मेवलेली आसात. आयज रेमी आल्फोन्सो आल्दोनातान सांगूंक लायता, आमचो नातू
3 वर्सां पुर्यान उलोय नासलोलो. दोतोरान सांगलोलें ताका स्पीच डिफेक्ट आसतलो म्हूण. हांवें मानियोत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें तिची जीप सुटोशी कोर म्हूण. देवान आमची मागणी आयकले आनी आतां तो एक उतर उलयता. आमी मागोत आसा ताका सारकें उलोवंक जाल्यार पुरो म्हूण. मानियोत आग्नेला वरवीं आमकां आनिकूय जायते उपकार फावो जाल्यात. आमी देवाक दिन वाचतात आनी ताका बेगीनूच साताचो मान फावो जाल्या पुरो म्हणून मागतात. होय मोगाचे इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे आमच्या भावान रेमी आल्फोन्सो आल्दोनाचो पाद्रागलेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद ती अणभवतात. आयजूच सकाळीं कुमसाराक बसून आसलेलो. मातशे भायर गेल्यार एक तोरनो भुरगो फुडें येवन म्हणूंक लागलो, फादर उलोवंक जाय. हांवें म्हणलें कितें जालें बाबा? फादर, जायतीं वर्सां बाटाची केस चलताली, खबरूच जायनासली. येवन पाद्रागलेला शिंदिमी घालून हांवें मागलें आनी मागतना म्हणूंक लागलो भुरगो, जायना जाल्यार हांव रोडलो पाद्रागलेलाशी. आनी आयज ती केस काबार फादर. रोडोन रोडोन सांगूंक लागलो पाद्रागलेलाचे मजतीन जो फावोर म्हाका मेवलेलो आसा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमचो भावार्थ जागोवया. तुका बरेपण जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका कृपा जाय, तुका भलायकी जाय, तुजो भावार्थ जागोय. पाद्रागलेलाच्या मुजतीन इतल्या लोकांक बरेपण मेवलेलें आसा जाल्यार म्हाकाय तुकाय जरूर मेळटलें. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. म्हणटूच हे वेळार इश्टनो आमी सगळीं उबी रावया. हे पाद्रागलेलाचे नोवेनांत भाग घेवया आनी हे नोवेनांत आमची जी इतिहासांवां आसात, आमची मागणी आसात, आमची अडचणी आसात, भावार्थान सायबा आमकां पाव म्हणून ह्या मागण्यांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज उबार, भावार्थान उबार, भावार्थ जागोय. एक खुणा कशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडपडून पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागता. आमी मागता. वळा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कोर. फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोट पोरगोटणी उदेशी उगड परगोटणी उदेशी मागता. मागता. आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची नावी. जेजू ख्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. पिडेवंतांचेर मागणी एवांजेल रोजार. इश्टनो, आमी जी दुयेंत आसात आमचे दुयेंत सुबारुया. जी आमकां टीव्हीर पळयतात, युट्यूबाचेर पळयतात, इश्टनो,
तुमची ते सवा उबारात कित्याक हे वेळार आमी तुमचे पासत मागता. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखयो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवोन बाबा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या दुखांक, तांच्या कश्टान दुखान तिजेर ती बाबाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड कर. Altaraj, man patrane